नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आनी हांव दीप्ती काकोडकर लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. गिरी ग्रीन पार्का कडेन इनोवा कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवप्याक उपचारा वेळार आजिलोत आयलें मरण. नासनोड्या गणपती देवळा कडेन घराक अचकीत उजो. सुमार 50,000 जालें लुकसाण. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो उजो पालोवपी दळान उक्तायलो दुबाव. केपें तालुक्यात डॉन बॉस्को वाठारांतल्या कॅनलात सांपडली अनवळख्या दादल्याची कूड. मरणा फाटलें कळूंक ना नेमकें कारण. पुलीस करतात फुडलो तपास. दोतोर केतन भाटीकाराक सोरोप चाबिल्ल्यानूच आयलें मरण. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत कारण जालें स्पश्ट. सांगे तालुक्यात वालखिणी वाठारांत गवे रेड्याचो कारीक धपको. गाडयेचे बरेच उकसाण. सुदैवान टळी जिवीत हानी. आनी अडफळे नागवे वॉर्ड 3तल्यान दीपिका रेडकर आयली बिनविरोध वेचून. रोशन रेडकर अपात्र थारल्या उपरांत पद आशिल्ले रिते. आता खबरो विस्तारान. गिरी ग्रीन पार्क जंक्शनावेल्या उड्डाण पुलाचेर शुक्रारा राती इनोवा कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दोनूय गाडयांचो एकामेकांचेर धपको बशिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी पेडणेचो श्रेयांश तेली गंभीर जखमी जाला. गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक बेगोबेग आजिलो हॉस्पिटलांत हाडलो, मात ताका उपचारा वेळार मरण आयलें. संबंदीत मरण पाविल्लो तरणाटो नेक्सा शोरुमांत कामाक आशिल्लो. कामावेल्यान घरा वतना हो अपघात घडलो. खंय केपें तालुक्यात डॉन बॉस्को वाठारांत कॅनलांत एका अनवळख्या दादल्याची कूड उफेल्ले अवस्थेत सांपडली. कुडचडे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड भायर काडली. मरण पाविल्ल्या दादल्याची वळख आनी मरणा फाटलें कारण कळूंक ना. पुलीस फुडलो तपास करतात. शुक्रारा दोतोन केतन भाटीकाराक अचकीत मरण आयलें. सोरोप चाबिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास उक्तायल्लो, मात खऱ्यांनीच ताका सोरोप चाबिल्ल्यान ताच्या आंगात सोरपाचें न्यूरोटॉक्सिक विश मेनवात आनी फुफ्फुसांत गेल्ल्यान भितर सूज आयिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालें. ताच्या मरणाक लागून गोंयांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. सांगे तालुक्यातल्या वालखिणी वाठारांत गव्या रेड्यान कारीक धपको दिल्ल्यान गाडयेचें बरेच लुकसाण जालें, मात सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत वाडपी रानवटी जनावरांच्या वावरा खातीर थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. बेगोबेग उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. किती इन्सिडेंट जालो तुमचो आयज? हांव वाडी वयतालो आनी मदें गोंय येयलो आनी आपटलो गाडये समतो वयर आनी तो पडलो आनी रिटर्न गेलो ते सायडीच्यान. तूं कितें इंजर्ड जालें आसा? ना इंजरी काय नको. ग्लास बारीक बारीक गोश्ट लागले काय ना. बारीक भुरगीं आसलो आमगे दोग जाण भायल्यान भुरगीं, तेंकां काय ना. तुका काय इंजर्ड जालें ना? ना 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 काय ना. हे गोविरेड म्हणटा पळय, आतां समज वाडलेले आसा हे आनी हेजेर कांय फॉरेस्टर बीन कांय एक्शन दिना. तुजें कितें म्हणणें आसा हेजेर? तो रस्त्या सायडीन क्रॉस सायड हांव अकस्मात मेळ्ळें काय तो म्हाका आसतलो आनी रिटर्न गेलो. आतां त्याच जाग्यार समज एक 2 व्हिलर सुद्दां आसलें जाल्यार एक 2 व्हिलर आसल्यार तो वचपाचो. हडफळे नागवे पंचायतीच्या वॉर्ड क्रमांक 3च्या पोटवेंचणुकेत आदलो सरपंच रोशन रेडकर हांची बायल दीपिका रोशन रेडकर बिनविरोध वेंचून आयली. बॉच क्लब घडणुके खातीर कारणीभूत धरीत रोशन रेडकराक पंचायत संचालनालयान पंच म्हणून अपात्र थारायिल्ल्यान हे पद रिते आशिल्ले.
हडफडेच्या फामाद बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबात 6 डिसेंबराक उजो लागिल्लो. ह्या घडणुके उपरांत सरपंच रोशन रेडकर हांचेर अपात्रतेची कारवाय जाल्ली. न्यायालयीन दंडकारी चौकशी समितीच्या अहवालाचेर आदारून पंचायत संचालनालयान रोशन रेडकराक कर्तव्याचो आडखळ हाडपाचो आरोप करून सरपंच आनी पंच पदा वयल्यान अपात्र थारायिल्लो. हाका लागून हडफडे नागव्या पंचायतीच्या वार्ड 3ची सुवात रिती जाल्ली. ते उपरांत एशले डिसोजा, दीपिका रेडकर, सुनील रेडकर आनी म्हादेव हरमलकार हांणी 24 मेक जावपी पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्ले. सुनील आनी म्हादेव हे दीपिका रेडकराचे डमी उमेदवार आशिल्ले. पोटवेंचणुकेच्या वेळापत्रका प्रमाण उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची निमणी तारीख 13 मे आसली, जाल्यार अर्जाची छाननी 14 मेक जाली. शुक्रारा अर्ज फाटीं घेवपाच्या दिसा तिगांयनी अर्ज फाटीं घेतले आनी रेडकराचे जैत अधिकृतपणान वेंचणूक अधिकारी आनी दंडाधिकारी अनंत मलीक हांणी जाहीर केले. देखून पंच पदा दीपिका रेडकर म्हूण बिनविरोध वेंचून आयली. सगळ्यान पयलीं हांव देवाचे आभार मानता. गॉड इज ग्रेट. मागीर म्हाजी फॅमिली, फ्रेंड्स, म्हाजे सगळे सपोर्टर्स, आरपोरा नागवाचे सगळे लोक, हे दिवान भाटी आनी डायस काडो, हे सगळे म्हाजे सपोर्टरांक हांव काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका अनअपोज्ड निवडून हाडले. ह्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी म्हाज्या मिस्टरान रोशन रेडकरान जी कामां केल्ली तेंची, तो ट्रस्ट दाखोवनूच तेणी आतां म्हाका अनअपोज्ड इलेक्ट करून हाडला. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. खंय ना खंय आमी मॅडम पळयलें की लोक जो आसा हो पळय हें आतां सगळें सडनली जालें आनी मेंबरांचे हांव कांय सांगूंक शकना, ते तुमी तांकांच विचारा. पण मोस्टली कोण सगळे आमकां विश करतात, कॉंग्रेच्युलेट करतात, पण ते हांगा आतां फुड्यान कित्याक येवंक ना ते तुमी तांकांच विचारा. खंयच्या पार्टीक फुडें इन फ्युचर सपोर्ट करतलो? कित्याक आतां जे जाला पळय ते खंय ना खंय आतां टफ कशें आसा तुमकां आतां भारतीय जनता पार्टी तर्फे. खंयच्या पार्टीक सपोर्ट अशें हांव सांगूंक सोदिना, पण जे बरी काम करता, जी पार्टी बरें काम करता तेंच्या वांगडा आमी सदींच आसतली फुडें. तुमकां खबर आसतली गेल्या डिसेंबरान म्हाका डायरेक्टरान डिस्क्वॉलिफाय केल्लो बेस्ड ऑन बच इन्सिडेंटाचेर, जितून म्हाका तेंच्यांनी एक्यूज म्हणून हें केल्लो आनी तो आयचो दीस पासून हो सीट वेकंट जातलो. आनी मदींच आतां एक 10 दीस पयलीं गव्हर्मेंटान इलेक्शन डिक्लेअर केलें आनी खोशी भोगता सांगपाक की ज्या भाशेन आयज म्हाज्या वाड्यांतल्या लोकांनी, दिवान भाटी तशेंच डायस वाड्या लोकांनी एक अनकंडिशनल सपोर्ट दाखयल्या बद्दल हांव तेंचे काळजांसून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जी हांवें कामां केल्लीं आयज म्हाका खंयसर तरी दिसता म्हाका त्या कामाची पावती मेळ्ळी कशी. दुसरे वटेन पळयलें जाल्यार म्हाजी तुमी सरपंच आसले, मदीं कितें जें जाल्यार तो एक वेगळो प्रश्न. रोशन बाबा, अजून तुमच्या वार्डान कितें कामां उरल्यां न्हय? कितें आतां पंचायत म्हणटकूच गांवांत भोवतेक सर्व कामां जाल्लेली आसतात, पूण तरी तुमकां आनी कितें सांगूंक शकता? ना, चडशीं आमची कामां जाल्ली आसा. मॅक्झिमम म्हाज्या वाड्या वयली सगळीं कामां जाल्ली आसा. म्हणूनच तर लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाजी एक पावती म्हाका दिवन म्हाज्या बायलेक बिनविरोध हाडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हडफडे नागवेच्यान विणा मांद्रेकार. फातोड्या केटीसी डेपो लागसार कार आनी कदंबा बशीमध्ये अपघात जालो. ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात गाडयांचें लुकसाण जालें. तशेंच वरांची वरां येरादारी आडकून पडली. खंय कितें जाल्लें आसा हांगा? ते भितर गेले आसतना तुका ती लागली? कोणा बीन काय मेजर बीन काय जावना? स्मार्ट मीटर बसयल्ल्यान गिरायकांक गरज आसा तितलीच वीज वापरपाक मेळटली. म्हयन्याचे वीज मीटर रिडींग आनी बिला प्रमाण गिरायकांक विजेचो कितलो उपेग केला हाची म्हायती मेळटली. तशेंच वीज खंडीत जाल्यार खात्या कडेन कागाळ करपाची गरज लागची ना, कारण वीज नाशिल्ल्याचे संकेत थेट नियंत्रण कक्षा कडेन पावतले. स्मार्ट मिटरा विशीं पातळिल्ल्या चुकीच्या म्हायतीक लागून कोणेच गैरसमज करून घेवचो न्हय, अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां. तशेंच घरगुती वीज बिलां वाडपाच्यो कागाळी येत आसात, ताका लागून गिरायकांनी वीज लोड वाडोवपा खातीर बेगोबेग अर्ज करचो अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलें. आम्ही पयलींच सांगला, लोड एप्लिकेशन जे ओरिजिनल आसा पळय डॉमेस्टीक, आय एम टॉकिंग अबाउट ओन्ली डॉमेस्टीक, की त्या डॉमेस्टिकाक
जो लोड आसता 3 kV असो तो आज 5 जाला 7 जाला आनी त्या खातीर तांची बिलां भरमसाट जाता आनी कितल्याशाच फावटी आमच्या इंजिनियरांनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी लोड एप्लिकेशन करा आनी तुमचो लोड वाडया म्हणून. पूण अजून पसून कितलेशेच कंज्युमर ताजे फाटल्यान ना आनी त्या खातीर भरमसाट बिलां तांकां येता. तिसरी गोष्ट, जे कोण लोड एप्लिकेशन एज ऑन डेट करता त्याच दिसा पासून आमी तो लोड एप्रुवल घेता. म्हणजे ताजे फुडें जी फायन घालपाची ती आमी घालना. सपोज एका मनशान समज 31 तारखे मार्चाचे केला, मार्च 2026, आमी आतां आसा मे म्हयन्यात. सो 31 मार्चा नंतर आमचें जर एप्लिकेशन आमचे कडेन पेंडींग आसा जाल्यार ती चूक डिपार्टमेंटाची आनी त्या खातीर कोणाकूय जर तसो जर प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार तांणी आमचे कडेन येवचें. कारण खुबश्यो कंप्लेनी म्हाका लोड हेचेर येता आनी जी डॉमेस्टीक बिल्स आसा पळय तांचेर येता आनी त्या खातीरूच ह्या हेचेर काम करता आसतना आमकां तुमचें सहकार्य जाय आनी तें सहकार्य जर पत्रकारांचें मिडियाचें मेळ्ळें जाल्यार लोकां पर्यंत आमी पावतले. आयज 45 days 60 days केन्नाय बील वता. बेस्ट इज 30 days. फकत 30 days एकूच रिडींग आसता. इतली कन्जम्पशन लेट्स से 1000 units. आयज तुमकां एवरी डे 96 ब्लॉक्स एवरीथींग वॉट एवर कितलें कन्जम्पशन जाता तें मेळटलें. आनी समज तुमकां हें कन्जम्पशन मेळटा जाल्यार इजिली तुमकां चॅक करपाक मेळटलें म्हाजें कन्जम्पशन कित्याक वाडलें, 6 वाडलें 7 वाडलें तेन्ना कितें नाशिल्लें. आनी जेन्ना तुका ही डेटा मेळटली यू विल बी एबल टू एक्ट एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इट. सो ऑटोमॅटिकली मीटर इज सेम, consumption will reduce. I am not saying the amount will increase or reduce, because amount depends on the full tariff every year to year. Consumption finally तो amount येता तो consumptionाचेर डिपेंड आसता. सो द consumption समज तुमकां कळलें इतलें अमक्याच वरार अमक्याच दिसाक चड आशिल्लें, either you can see who is using more units, which equipment, that point of time who was inside the house. Even if you are not there, if the consumption is happening, you will come to know. So you will be able to act. So therefore, itli data मेवता जाल्यार it is good. Therefore, we are trying to change. Though the meter is same, but it is going to give lot of data. Data कशी आता आमकां power मेवता तो electricity गोंया. We are at the tail end of the western region. म्हळ्यार power 5 region आसा. Northern region, southern region, ईस्टर्न रिजन, वेस्टर्न रिजन आनी नॉर्थ ईस्टर्न रिजन. सो वेस्टर्न रिजनाक पावर सकल आमी सामकें सकल आसा. सो जो आमच्या लायनीनी येता ते ड्रॉप आसता आनी आमकां वोल्टेज कमी मेळटा. आनी वोल्टेज लो वोल्टेज इज एज गूड एज नो वोल्टेज मीन्स नो पावर. सो तुमकां कळटलें बाबा आमकां 6 अमकीच वोल्टेज कमी आसा. समज तुमी आयज कंप्लेन तें दिलें जाल्यार म्हाजो इंजिनियर कितें म्हणटले आमची वोल्टेज सारकी आसा, तुमचे कडेन एविडन्स ना, तुमचे कडेन फॅक्ट ना. सो तुमी त्या एपार दाखोवपाक मेळटलें काल 7 आपलीची वोल्टेज अमकीच आशिल्ली. गोंयांतल्या भ्रष्टाचार आनी अन्यायान आवाज काडपा खातीर शिवसैनिकांनी आंदोलनाची तयारी दवरची असो हुलो शिंदे सेनेचे संपर्क फुडारी आनी आदले खासदार गजानन किर्तीकार हांणी मारला. आंदोलना खातीर गरज पडली जाल्यार महाराष्ट्रांतले शिवसैनीक मसतीक धाडपाची तयारी आसतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. जर समजा परिस्थिती आहे गोव्याची आणि त्या परिस्थितीला सत्ताधारी काही उत्तर देत नाहीत, त्या परिस्थितीवरती कुठलाही राजकीय पक्ष आवाज चढवत नाही, त्यावेळेला टप्प्याटप्प्याने एकेका भागात अन्याय ज्यांच्यावरती होतो त्या अन्याय करणाऱ्या मंडळींना प्रशासनाकडून दाबलं जातं.
आणि मग त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी फार मोठं वयाच्या अवतीभोवती आंदोलन उभं राहत नाही. हे किती दिवस चालणार? निवडणूक राहिली बाजूला आमची, कारण आम्ही मुळामध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र या आंदोलनात काम केलेले. 105 हुतात्म्यांचं बलिदान मिळाल्यानंतर मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली आणि ती महाराष्ट्राला मिळाल्यानंतर त्या मुंबई शहरामध्ये असणारा स्थानिक जो आहे, जसे तुम्ही स्थानिक इथे भोयकर आहात तसा स्थानिक, त्याला हे सगळे पुंजीपती, हे सगळे व्यापारी, हे सगळे दुकानदार, कच्छी, मारवाडी, गुजराती, हे त्या हिरवून दाखवायचे. मुंबई तुमची भांडी घासा आमची, मुंबई तुमची भांडी घासा आमची, ही सगळी सीट त्यावेळेला जी डोक्यात आली ना, त्याच्यातून बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केली. शिवसेना स्थापन केली, त्यांनी आवाहन केलं सगळ्या मराठी तरुणांना. ते भिनलं डोक्यामध्ये प्रत्येकाच्या. त्याच्यामधून शिवसैनिक तयार झाले, माझ्यासारखे, सुभाष सारखे, अरुण मोरे सारखे, आमचे संजय मोरे, हे सगळे हे प्रॉडक्ट आहेत. त्या विचारात आणि आमच्या लोकाधिकार समितीचे आलेले हे सगळे ज्येष्ठ माझे सहकारी, हे भिनलेलं आहे आमच्या डोक्यामध्ये. तुमच्या डोक्यात कधी भिनणार? कधी भिनणार? कधी तुम्ही आवाज उठवणार? त्यावेळेला गोवा मुक्ती संग्राम जोरात चालायचा. सांताक्रुजातल्या 4 पिलर्स ते टर्फ मैदान मेरेनच्या फुटपाथांच्या बांधकामात कथित भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय चूक जाल्ल्यान दक्षता विभागान चौकशी सुरू केल्या. दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यान PWD खात्याक दक्षता विभागाक कामाची संबंधित मूळ कागदपत्रां आणि अधिकाऱ्यांच्या जापसालदारकेचो तपशील सादर करपाचो निर्देश दिला. कागाळदार इनासियो डॉमनिक पेरेरान 15 डिसेंबर 2025 दिसा दक्षता खात्याकडेन कागद दाखल केल्ली, पूण चौकशेक कळाव जाल्ल्यान तांणी दक्षता संचालकाची भेट घेवन हे विशीं नाराजगी उक्तायल्ली. बेगीनूच चौकशी सुरू जातली अशें आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यान दिलें. हे फुटपाथीचे हांवें कंप्लेंट घातला. फुटपाथीचे रेजोल्युशन गेल्ला इन्स्पेक्शन करूंक जाय म्हणून अजून इन्स्पेक्शन करूंक हे पळय आमी फुटपाथ आहा ती. I had complained for illegal construction. Still it is not taken. So what do you expect? पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करपाचे पयलीं वचून इन्स्पेक्शन करिना. पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करपाचे पयलीं इन्स्पेक्शन करिना. आनी पंचायती कडेन तुमी एक्सपेक्ट कितें करतली? सांगा म्हाका. I myself feel ashamed that I am a village panchayat member म्हणून. आमी ऑपोजिशनान आहा न्हू. सो हिंगाच तुका सांगता म्हणजे उबे रावल्यार तेजेरूच कंप्लेंट आहा. अजून हे करूंक ना. Who will take action? So you want me to go there? I go to the authority there. Opposition they eklo kaso disto panchayat. Eklo ditto lao. And but what is the objection of this footpath for you? See, this is simple. When a public money is used, a public fund is used, this should be acquired. This land is not acquired. Number one. Okay. The width of this road is around 8 to 9 meters. Now current 8 to 9 meters. The proposed road here is 15 meters. So tomorrow when we want to expand the road, which side you are going to expand the road? This side is footpath, that side is footpath. How you are going to expand the road? You come and see in the evening near the football ground, everything is parked on the road. How people are going to, that day there was a big accident here. No one, I think a ferryच्या बाहेरच accident झाला. Police station and गाडी फोडलेली आहे, full damage. It did not come to any media or news. So my questions are, there is a 2020 vigilance circular clearly mentions that whenever any public fund is used, the place should be acquired. Without that, they cannot do, and they cannot do the post facto approval using the. So there is everything written law, and they also know it is gone to every department. आम्ही फुटपाथीचे प्रॉब्लेम आहे. 15 मीटर सोडूंक जाल्लो आनी भायर एक्वायर करूंक जाल्लो, and then you build the road. That is our concern. झाले तर झाले पण आता तुम्ही मोडपाक गेला तर पब्लिक एक्सचेकर लॉस जातले न्हू. Recovery should be done by the on these people. That is my prayer. Recovery should be done by on the government officers.
वेस्ट जायना तेंचे नेग्लिजन्स ते सो दे शूड पे फॉर इट. I have already filed a vigilance complaint. All the original files are in the vigilance department. So they are investigating. सिंपल मरे एकूच म्हाका सांगता जेन्ना तूं बांदता पब्लिकाचो पयसो ती जाग पळय थिंगा एक फार्मरान ह्युमन रायट्सान गेलो 15 मिटर तेणी 25 मिटर तेणी सोडलो टच करून नासतना. दॅट मिन्स एक्वायर केलोलो जाल्यार तुमी थिंगा फ्री काम करूंक शकताले. आतां फाल्यां आनीक 2 फार्मरांनी घातले कोर्टान गेलेले. हूज गोइंग टू पे फॉर द लिटिगेशन जे जाता तें पासून जाल्यार गव्हर्मेंटाचो पब्लिकाचोच पयसो न्हू पीपीक दिवपाक. सो दे शूड ऑल अंडरस्टँड. नासनोड्या गणपतीच्या देवळाकडेन एका घराक शुक्रारा राती अचकीत उजो लागलो. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. संबंदीत घरधन्याक सुमार 50,000चे लुकसाण जाले. घरात कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचा दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. At 20:50 आमकां कॉल येयलो हाऊस कॉट फायर म्हणून. आमी इमिडिएटली नॅशनला नियर गणपती टेम्पल आमी इमिडिएटली टर्न आउट केलो. वचून पळयल्यार घराक उदक पेटलेलो. आमी इमिडिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केलो. लॉस बी कितें आसा? लॉस तेजे एक 50,000 आसा. घरान कोण आसले बीन कितें? रिपेरिंग वर्क चालू आसलें. हां आनी कितें लॉस बी अशें कितें हें जाला डॅमेज? तेजे कितें लाकडां आसली ती आनी कांय ना. कितल्याक लागलो नको हांव निकतो ड्युटी वयलो येयला. हांव पुलिशेन आसता. हांव ड्युटी वयलो येयला आनी खंय पावतकूच थंयच्यान होलसेल आहा पळय तो उबो रावलो म्हणून उदक पेट्टा म्हणून. उदक पेट्टा म्हणल्यार कोणूच येयना कित्याक कोण पळोवपाक येयला म्हळ्यार हांव हांगा येयलो. हांगा येयलो जाल्यार भितर तर पळयता जाल्यार कोणूच भितर सरना. भायर सावन उदीक मारता. हांवें म्हणलें भितर सरना जाल्यार भायर सावन उदक मारून फायदो कितें म्हणून हांवें कितें केलें डायरेक्ट दार मागीर हाका विचारलें तेंकां. ते म्हणटा दार आहा म्हणलें तें दार मोडपाक तेजे भितरल्यान शिरया. हांवें कितें केलें भितरल्यान गेलो जनेलांच्यान जनेल मोडलें. भितर गेलो उडकी मारली भितर दार वयता मोडून गेलें. पळयताना वार हाका हात धुवपाक दार मोडलें हांवें आनी तेंच्या कडल्यान बालदी घेवन घेवन उदीक मारीत रावलो. उदक पालवलेलो मदीं मदीं पालवलेलो. उदक मारता मारता तें पालवता परतून पेट. म्हाजे मागीर हात दुखोवंक लागले आनी हें कांय ना सगळें सुजलें म्हाजें. म्हणजे कितेंय जावं म्हाजी ड्युटी आहा ती हांवें केली. लाकडां आहात सोयो आहात आनी कितें मदेर आहात लोखणाची मदेर आहात भितर आनी लायटीचो बोर्ड व्हडलो आहा भितर तेका जर पावलेलो न्हू जाल्यार काबार जावं. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन भारत सरकाराच्या मान्यतेन 2026ची नीट परीक्षा परतून आयोजित केल्या. आयतार 21 जूनाक ही परीक्षा जातली अशें कळटा. उमेदवारांनी तशेंच तांच्या पालकांनी फक्त नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या अधिकृत माध्यमांचेर विश्वास दवरचो अशी विनवणी केल्या. महसूल खात्याच्या ताब्यात आशिल्ली राखीव रान जमीन खाजगी व्यक्ती वा संस्थांक बिगर रान वापराच्या हेतून दिल्या काय हाची चवकशी करपा खातीर राज्य सरकारान उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाला तालुका पावण्यार खाशेले तपास पंगड म्हळ्यारूच SIT स्थापन केल्या. अशा जमनींची वळख पटोवन हे विशींचो अहवाल सरकाराक सादर करपाचे निर्देश ह्या पंगडाक दिल्या. हे संबंधी खात्यान आदेशूय जारी केला अशें कळटा. ह्या पंगडांनी ही पुराय प्रक्रिया एका वर्सा भितर पुराय करची पडटली अशें कळटा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहना उपरांत ICAR केंद्रीय दर्यादेग शेतकी संशोधन संस्थेन खासा मोहीम सुरू केल्या. मातयेचो दर्जो आनी शेतकी उत्पादकता सुदारपा खातीर साऱ्याचो समतोल वापर करपाक प्रोत्साहन दिवप ह्या मोहिमेचें उद्दिश्ट आसा. संस्थांचे पंगड शेतांतल्या शेतकारांक भेट दिवन शास्त्रीय आनी जबाबदार सारे वापराविशीं जागृताय करतले. ICAR CCRI जे ओल्ड गोवा हांगा संस्था आसा केंद्र सरकारची, तेंच्या मार्फत आमी हांगा बॅलन्स्ड यूज ऑफ फर्टिलायझर हेच्या बद्दल जागृती करपाक आयिल्ले आसा. आनी माननीय प्रधानमंत्र्यान जे 7 पॉयंट सांगलेले आसा ते 7 पॉयंटा भितर एक पॉयंट म्हत्वाचो जो आसा तो म्हणजे साऱ्याचो योग्य वापर करपाचो, अति साऱ्याचो वापर करचो न्हू म्हणून आमचे माननीय प्रधानमंत्र्यान अपील केल्ली आसा. आनी आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी उलो मारलेलो आसा की साऱ्याचो योग्य वापर करचो आनी चडांत चड ऑर्गेनीक फार्मींग आनी नॅचरल फार्मींग हेका चड भर दिवपाचो, जेणे करून जमिनीची सुपीकता आनी वाडटली आनी आमकां बरे पिकावळ मेळूं शकता. म्हणून ह्या कारणाक लागून ICAR CCRI सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांच्यांनी एक मोहीम राबयल्ली आसा. प्रत्येक कडेन वचून आमी साऱ्याचो योग्य वापर कसो करूं जाय आनी ऑर्गेनीक फार्मींग आनी नॅचरल फार्मींग हेका चड भर कसो दिवपा जाय हाच्या बद्दल आमी जागृताय करता. सगळ्यांक धन्यवाद. सीएमान कितें मेळ्ळें आशिल्लें? सीएमान हे सगळे योग्य पद्दतीन साऱ्याचो वापर करपा जाय हेच्या बद्दल फार्मर्सा कडेन उलो केल्लो आसा. आनी जे ऑर्गेनीक फार्मींग आसा, नॅचरल फार्मींग आसा हेका चड भर दिवपा जाय, जेणे करून जमिनीची सुपीकता चड वाडटली आनी आमचे माननीय प्रधानमंत्र्यांचे जे स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण गोवा आनी आत्मनिर्भर भारत हेच एक पूर्ण जातले अशें माननीय मुख्यमंत्र्यान उलो मारलेलो आसा. कशें अवेरनेस खंय पावतलो सगळें? आता हे अवेरनेस जो कॅम्पेन आसा हो ICAR CCRI हेच्या मार्फत आमी पूर्ण गोंयाभर आमी पावयता आनी प्रत्येक गांवांनी वचून, प्रत्येक पंचायती कडेन वचून आमी जे कोण तळागाळांतले जे कोण फार्मर्स आसा, शेतकार आसा तांकां आमी साऱ्याचो योग्य वापर करपा जाय, ऑर्गेनीक फार्मींग करूं जाय, नॅचरल फार्मींग करूं जाय हेचो आमी उलो मारतात तांकां. लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम